मुरगांव नगरपालिकेन कांय महत्वाच्यो पूण पोरण्यो वस्तू डंपात उडयल्ल्यो। गोवा 365 2 दिसां आदीं ते नदरेक हाडून दिल्ले। बुधवारा त्याच डंपाक उजो लागलो। वास्को आनी एमपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी जेसीबी मशीनाच्या आदारान उजो नियंत्रणात हाडलो। हो उजो नेमको कित्याक लागून लागलो हे मात अजून कळूंक ना। आयकात आमचो रिपोर्टर हिरू महाले। गोवा 365 2 दीस पयलीं हायलायट केल्ले की सड्यार जी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा हिंगा जी लिगसी वेस्ट जी जायती वर्सांसून हांगा पडलेली आसली ती खंय तरी ट्रीट केल्ली आनी ती खंय तरी लिगसी वेस्ट जी हांगा उरलेली ती हांगासली शिफ्ट करपाक जाय आसली, पूण ती सद्या हांगा म्युनिसिपालिटी ती हांगा लेवल केला आनी तिचेर डेब्रीज घालप काम चालू आसलें। पूण आयज तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान हांगा जी उजो लागला आनी हांगा हे उजो लागला ह्या लिगसी वेस्टा सायडीक जी गार्बेज आहा ताका लागला आनी ही पालोवपाक नियरली 2-3 गाडयो सद्या येयल्ल्यो आसा आनी तशेंच हांगा जेसीबी एक घातलेली आसा जी ते जे उजो लागला तेचेर माती घालून ते उजो कंट्रोल हाडपा खातीर। फायर ब्रिगेडीचें म्हणणें आहा की हांगा जी गार्बेज आहा त्याच्या खातीर हांगा उजो लागला आनी ही जे फाटल्यान लिगसी वेस्ट आहा तितूनय जायते प्लास्टीक आनी बाकीचे हार्मफूल आयटम्स आहात तो ताका जर उजो हो लागत जाल्यार उजो आनी कंट्रोलान येवपाक त्रास जातलो अशें तांचें म्हणणें आनी पूण सद्या तरी ही गार्बेजीक उजो लागलेलो आसा आनी फाटल्यान फायर ब्रिगेड आनी बाकीचे ऑफिसर्स आहा ते कंट्रोल करपाचो प्रयत्न चालू आसा। अशा तरेन ही म्युनिसिपालिटीन जर हो लिगसी वेस्ट जी घातल्या ही भयानक पद्दतीन हांगा पडलेली आसा आनी ती खंय तरी एनवायरमेंटाक हार्म जातले अशें आमी म्हटलेलें, पूण सद्या त्रास केल्लो आसा। आतां फाल्यां फुडें पावस येत जाल्यार आनी एनवायरमेंटाक त्रास जावं शकता। कॉल कंट्रोल रूमाच्यान 15-20 कॉल येयले आनी आमी कॉल येयल्या बरोबर आमी भायर सरले। पयले लागून गार्बेज हे सायडीन सायड केल्लो आहा आनी फायर फायटींग एमपीडी आपयला आमी। एमपीडी आतां आमकां बॅकींग दिता आनी आमची एक गाडी मारून आमी ऑलरेडी दुसरी गाडी भरपाक आमची आतां वांगूर केल्ल्या ती येयल्या उपरांत आमी परत आमी उजो पालोवपाक हे करतले। फाटल्यान कशी कितें परिस्थिती अजून आतां पळय ताका जेसीबी आपयला फोन करून ते जेसीबी ताका येयलो तो म्हणटा तो फुडें गेलो जाल्यार तो रातभर पेट्टलो। जेसीबी म्हणटा ओपन कर आनी तो फुडलो फुडें वच गॅप पडल्यार मातसो कंट्रोलान येतलो। जेसीबी येयल्या आनी जेसीबी आपलें काम करता आनी आमी दुसरी गाडयान एमपीडीक घायला आनी एमपीडीची गाडी आपोवन तो फायर फायटींग करतले। आमी आतां 3:15 आमकां गोवा फायर ब्रिगेडीन कॉल दिला एक गार्बेजीक उजो काडला आनी उदो आमकां जाय म्हणून आमकां उदकाची गरज आहा पूण इल्लो पयला सगळी मिक्स गार्बेज ती कळ्ळें न्हू। आनी आतां तेणी गोवा फायर ब्रिगेडीन फोन करून जेसीबी आपयल्या आनी हे पत्तिल्ले शिवार ते कांय कंट्रोल जावपाचो ना। बरें आहा त्या रुपयान विंड डायरेक्शन ऑपोजीट आहा म्हणून ते समज ते सायड फुडेसून विंड डायरेक्शन ते सायडीन आसलेलें जाल्यार ते आमकां कंट्रोल जावपा न्हू। आतां जेसीबी येयलेली आहा आनी जेसीबी आतां ती माती घालता आनी ते पत्तिता। आतां चोया आनी गाडी जाय पडटली हे पद्दतीन। आतां गोवा फायर ब्रिगेड आनी एमपीटी फायर ब्रिगेड सिनियर ड्रायव्हर ऑफिसर रॉकी आलवारी उलयता आनी दोनी फायर ब्रिगेड मेळून काम करताय। आमी जाता तितलें लेवल बेस्ट काम आमी ट्राय करताय आनी कोणें उज गायला कितें आमकां कांय खबर ना, आयडिया कांय ना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।